मीडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. फातर्डे सांताक्रुजा विशीं काँग्रेसी मदीं अजून कफुसांव. विश्वजीत सोपटे पावले दिल्ली. युती करतले म्हळ्यार सांगे, मांद्रे आनी कुठ्ठाळेचो प्रस्न अजून सुटना. माध्यमाच्या प्रस्नाचेर उच्च न्यायालयान सुरू केली सरकारा आड अवमान याचिकेचेर सुनावणी. सगळे डॉक्युमेंट घेवन बिरेस्ताराक कोर्टात हजर रावपाचो शिक्षण संचालकाक आदेश. बुधवार फाटल्या 3 वर्सांतलो गोंयचो सगळ्यात कुडकुड्याचो दीस. तापमान 16.6 मेरेन पडलें. पुराय देशभरात शिंयाचे ल्हार आनी कांय दीस परिस्थिती अशीच. सगळ्या लोकांचो विश्वास जोडपी बरो फुडारी प्रादेशीक पक्षाक मेळूंक नाशिल्ल्यान गोंयचो प्रादेशीक पक्ष पडले फाटीं. प्रादेशीक पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केलें मान्य. प्रुडंटच्या मतदार राजात दिली कबुली. आनी खेळा मळार HLLाक धाडावन साळगांवकारांक मेळयले फाटल्या 6 मॅचींतले 5वे जैत. आय लीग वस्तादपण राखपाच्यो आशा केल्यो जित्यो. आता खबरो विस्तारान. स्क्रीनिंग कमिटीच्या बसकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसींत गडबड सुरू जाल्या. स्वताच्या उमेदवारा खातीर लॉबिंग करपाक विश्वजीत राणे दयानंद सोपटेक घेवन दिल्ली गेला. फातोड्डे आनी सांताक्रुजाचे कोफुजांव अजून सुटूंक नाशिल्ल्यान थंय इत्सुकांचें लॉबिंग चल्लां. दुसरे वटेन युतीचे 5 मतदारसंघ थारले तरी मांद्रे, कुठ्ठाळी आनी सांग्याचेर अजून काँग्रेस राष्ट्रवादीचे जुळना. हे सप्तक राजकीय पक्षां खातीर सामकें म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर सगळेच पक्ष नेटान कामाक लागल्यात. मोगो आनी भाजपा आयतारा पयलीं युती करूंक सोदतात. काँग्रेसीच्या छाननी समितीची ह्याच सप्तकांत बसका जावपाची आसा. दयानंद सोपटेक घेवन विश्वजीत राणे सध्या दिल्लीक पावला. आपणाल्या चौगांक तिकेटी मेळूंकच जाय अशी विश्वजिताची मागणी आसा. विश्वजिताची यादी दयानंद सोपटे मांद्रे, राजेश पाटणेकार दिवचल, उदय पालयेकार शिवोली, प्रवीण झांटये मये. सांताक्रूज आनी फातोड्डे असोच बोवाळ चल्ला. सांताक्रुजाची तिकीट आपणाकूच मेळटली अशें बाबूश म्हणटा. हायकमांड आपणाक दुखोवचें ना अशें मामी म्हणटा. विजय सरदेसाय आनी प्रतिमा कुतिनो मदलीं केस्तांवां दर दिसा वाडत चल्ल्यात. दोगांनी नेटान यत्न चलयल्यात. इतले मजगतीं काँग्रेसीन 5 मतदारसंघ आमकां दिवपाचें मान्य केलां अशें राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणटा. Congress has cleared us of 5 constituencies. Which are those, madam? That is Thivi, Yeah, Talegaon, yeah, Mopsa, yeah. Parvari, February, and Vasco. now still 3 we are expecting. Hmm. In that Shivoli is there, Yeah, Mandre is there, Mandre and Kurtalin is there, and Kortalin is there. and Sanghi also we are saying. So 3 out of these 4. They have cleared us for 7 seats. Yeah, We are asking them 8 seats. That is only the difference for 1 seat now. yeah. And I hope that Congress will definitely accept our request and they will clear us for 8 seats. कुठ्ठाळे, मांद्रे आनी सांगे ह्या 3 सुवातींचेर दोनूय पक्षां मदीं वाद चल्ला. कुठ्ठाळे आनी मांद्रे राष्ट्रवादीक दिल्यार काँग्रेसीत बोवाळ वाडटलो. विजय पै खोताचें भविश्य छाननी कमिटीच्या हातांत आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो ज्येश्ठ खबरांकार राकेश कानोळकार. मुळाव्या शिक्षणाच्या माध्यमाचे केसीत गोंय सरकार आनी शिक्षण संचालका आड उच्च न्यायालयान अवमान याचिकेचेर सुनावणी सुरू केल्या. सगळे डॉक्युमेंट घेवन बिरेस्तारा कोर्टात हजर रावपाचो आदेश शिक्षण संचालक अनिल पवाराक दिला. हे मजगतीं इंग्लिशीच्या फावराद आशिल्ल्या पालकांनी घाल्ली हस्तक्षेप याचिका कोर्टान भायर मारली. माध्यम प्रस्नावेली सुनावणी बुधवारा हायकोर्टात जाली. आदवोगाद आत्माराम नाडकर्णीन युक्तिवाद केलो. माध्यम प्रस्नाचेर जैसे थे परिस्थिती दवरची असो हायकोर्टाचो आदेश आसूनय 105 मुळाव्या शाळांनी माध्यम बदलला अशें शिक्षण खात्याच्या प्रतिज्ञापत्रांत म्हणलां. आदवोगाद नाडकर्णी म्हणटात, हय ना करीत सरकारान चुकना जावन कोर्टाक प्रतिज्ञापत्र दिलां. आर्च डायसिजन शिक्षण मंडळाची शिक्षण खात्याक चीट आयिल्ली 5 ऑक्टोबराक. शाळांनी माध्यम बदलला म्हण हे चिटयेंत स्पश्ट म्हणिल्लें.
शिक्षण संचालकान प्रतिज्ञापत्रांत ही गजाल कोर्टाकडच्यान लिपयली. शिक्षण संचालकाक ही गजाल पयलीं सावन खबर आशिल्ली. बेकायदेशीर पद्दतीन माध्यम बदललें म्हूण संचालकान कांयच केली ना कारवाय. कांय शाळांनी म्हायती लिपोवन पासून तांकां दिलें सरकारी अनुदान. आर्च डायसिजन शिक्षण मंडळाची अशी चीट बरोवप होच कोर्टाचो अवमान. ही गजाल म्हणल्यार कोर्टाचो गुन्यांवकारी अवमान. सगळीं कागदां घेवन बिरेस्तारा हायकोर्टान येवचे असो आदेश कोर्टान शिक्षण संचालक अनिल पवाराक दिला. इतले मजगतीं माध्यम प्रस्नाचेर दिल्लो जैसे थे आदेश फाटीं घेवचो म्हूण कांय पालकांनी केल्लो अर्ज कोर्टान भायर मारलो. माध्यम बदला विशीं काडिल्लें परिपत्रक अंदूं चालीक लावप शक्य ना हें सरकारान मान्य केल्ल्यान हायकोर्टान हो अर्ज भायर मारलो. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारीस. बुधवार फाटल्या 3 वर्सांतलो गोंयचो सगळ्यांत कुडकुड्याचो दीस. तापमान 16.6 अंश सेल्सियस इतलें पडलें. इतलें शी. पुराय देशभर सध्या अशेंच हवामान आसा. 1965 गोंयांत सगळ्यांत उणें म्हळ्यार 13.3 अंश सेल्सियस इतलें शी पडिल्लें. फुडले कांय दीस 17 अंशा मेरेन तापमान उरतलें असो वेधशाळेचो अदमास आसा. पळयात राकेश कानोळकाराचो रिपोर्ट. उत्तर भारतांतले लोक सध्या भयंकर कुडकुड्यांत दीस काडटात. काश्मीर आनी हिमाचलांतल्या कितल्याशाच वाठारांनी प्रचंड बर्फ पडटा. गोंयांत फाटले 3 वर्सां सावन केन्ना देंवंक ना तितले सकयल तापमान देंवला. बुधवार हो फाटल्या 3 वर्सांतलो सगळ्यांत थंड दीस. 2009 6 जानेराक तापमान 19 अंश सेल्सियस इतलें सकयल गेल्लें. 19 जानेर 2010 दिसा ताच्याकय सकयल देंवन 19 अंश इतलें पावल्लें. बुधवारा ते 16.6 अंश सेल्सियस इतले सकयल पावले. 6 जानेर 2009 19 डिग्री, 19 जानेर 2010 18 डिग्री, 12 जानेर 2011 17 डिग्री, 18 जानेर 2010 16.6 डिग्री. इस समय थोड़ा सा अभी गोवा में ठंडी है. इसका रीज़न ये है कि नॉर्थ इंडिया में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है. जैसे जम्मू कश्मीर, शिमला है, कुछ बर्फ़बारी हुई है. उसके वजह से उसका इफ़ेक्ट यहाँ भी गोवा में भी हो रहा है. क्योंकि जो नॉर्थ से विंड आ रही हैं, एक्चुअली विंड्स प्रॉपर नॉर्दर्नली नहीं आ रही हैं. अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की संभावना थी. फ़िलहाल जो विंड हैं नॉर्थ ईस्टर्लीज हो रही हैं. समटाइम्स इट इज़ ईस्टर्ली विंड हो जाती हैं. तो लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी यहाँ है. और ये पिछले 3 सालों में अभी जो है लोएस्ट है टेम्परेचर जनवरी में. आतां मेरेन गोंयांत नोंद जाल्लें सगळ्यांत उणें तापमान 13.3 अंश सेल्सियस. 1965 28 फेब्रुवारीक तापमान इतलें सकयल गेल्लें. कुडकुड्याक लागून उत्तर भारतांत फाटल्या 15शींत कितलेशेच लोक सोंपल्यात. हो कुडकुडो आनीक कांय दीस उरपाची शक्यताय आसा. तितले मेरेन लोकांक धग घालून दीस काडप चुकना. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.